तुझ्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे दै उभारून तुका हसून तुका वरडून गायता एका ताऱ्यान वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसे पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततय भोव मोगाचे सम्या जेजूच्या नावी हांव तुमकां समेजतां. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक हांव स्वागत करतां. येवच्या हप्त्यान बुधवारा दीस सिंजीचो बुधवार जावन आसा. म्हणजे करेजमाचे दीस व्हडा कुरपेचे दीस आमी आरंभ करूंक येता. आनी ह्या वेळा देवस्तुतेंत देवा थावनच आमकां हो संदेश मेळटा. देवाचेर विश्वास दवरता देवाचेर पातयेनी दवरता ती सुभागी ती भागी. ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर विश्वास दवरतात ह्या संवसाराच्या मनशांचेर विश्वास दवरतात ती खंडीत जावन जिवितांत दांठोवन पडटली आनी तांच्या जिवितांत भोव कश्टांक ती वळख जातली. देवाचेर आमी पातयेन दवरची देवाचेर आमी विश्वास दवरची. देवूच आमचो हात धरून आमकां चलयतलो. ह्या संवसाराच्या सर अडकळीचेर तो आमकां जैत लाभयतलो मातनी सासणीक जिवीत लाभयतलो. होच आमचो बरवसो जावन आसा. येवच्या हप्त्यान हांगासर पट्टाची एक विशेष रेतेर जावची आसा. येवच्या मंगळारा सांजेर सुरू जाल्ली शनवारा दिसा सांजेर पर्यंत जातली. ह्या रेतेर वेळा विशेष तरान देवाची कृपा देवाचे आशिर्वाद देवाची बेसांवां ह्या जाग्यार रेतेर करून येवच्या हर एका लोकांचेर देवून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आज डिवायन रिडर्स देवाचें उतर हांगासर दैवीक रेतेर मंदिरांत वाचतल्यांचें फेस्त जावन आसा. दैवीक देवाचें उतर वाचतल्यांचेर देवाचे विशेष आशिर्वाद आमी मागया. आज सगळ्या कर्नाटकांत बंद जाल्ल्या वरवीं वाहनांत थंय हांगासर पैण करूंक जायते जाणां जायते तोंदरे जाल्यात. देखून जायते जाणां हांगासर आयच्या मिसाक येवंक जावंक ना. देखून येनातल्या खातीर आमी मागया आनी जो कोण येवंक आशेतली आनी हर एक हप्त्यान ती नवें धर्म म्हणल्यार बरी हांगासर येतली पूण आज तांकां येवंक जावना. देखून भोव दुखांत भोव बेजारांत ती आसात. तांचेर देवाचे आशिर्वाद मागया. गांवांत परगांवांत आनी विदेशांत आसच्या दैवीक रेतेर मंदिराच्या डिवायन रिडर्स बसून देवाचें उतर वाचतल्यांचेर देवाचें आशिर्वाद मागया. आमी आमच्या जिवितांत व्हडा भक्तीपणान देवाचेर विश्वास पातयेनी दवरून देवाचें उतर वाचून तें स्विकार करून ताचेर आपलें जिवीत आदारून मांडून हाडूंक देव आमकां फोव करून दी. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमची सुखी आमी वळखून घेवया आनी सांगाता बापा कडचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडानुसारून वायगा धरून आनी बरयन सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन.
तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणटा येशू येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे दिव्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या भौमगाळ बापा, प्रामाणिक आणि साध्या काळजांनी तू रावताय म्हणून तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक संवसारी मनशांचेर आधार जायनासतना संवसारी वस्तूंक आमी लाभदा नासतना तुजेर सपातीन आनी विस्वास दवरून ह्या संवसाराचे जिविताचे पण सुरक्षीत रितीन जिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. मनशाचेर फातेतेल्यांक शिराप, देवाचेर फातेतेल्यांक आशिर्वाद. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अवस्वर 17 ओळ 5 ते 10 पर्यंत. सरस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सरस्परातावन पयस करता, तो मनीस सिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस आरण्यांतल्या झुलकुटा सारको. बरें आयल्यारी ताजो परिणाम तो भोगिना, कित्याक आरण्यांत सुका करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते करें बुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सरस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळ्यान दिल्ल्या बगार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तूं प्रास मनशाचें काळीज कापाटी, तें बरें करूंक जायना. ताजो टाव घेवंक कोण शकता? हांव सरस्पर हर एक मनशांक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. सांबाळ धर म्हाका सर्वेस्पोरा देवा, कित्याक तुजेर रावपाक येना, आसऱ्यांत तुज्या रावला. सांबाळ धर म्हाका
सांबाळ दर म्हाका सर्वेस्परा देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां आश्रयान तुज्या रावलां सांबाळ दर म्हाका सुम्या तू मुझे दाय मुझे पीवत पार उजाक मोजा राव तू सांगात दिसरा सांबाळ दर म्हाका सर्वेस्परा देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां आश्रयान तुज्या रावलां सांबाळ दर म्हाका सावन पावलो न्हू कोरेतकारान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सांगा म्हाका कित्याक क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला म्हण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवानपण ना म्हणून तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें? कित्याक जर मेल्लीं जिवान जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवान जावंक ना, आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जावंक ना तर तुमचो भावार्थच व्यर्थ. तुमी आनीकी तुमच्या पातकांतच आसात. तितलेंच न्हय, क्रिस्त थंय मरून गेलीं सगळीं नाश जाल्यान म्हण जालें. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्त थंय आमी भरोसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सकडां प्रास चड निर्भागीपणाची. पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हण तो जामेनी जाला. देवाचें उतर हें. देवाची उतर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सालुका सोवांजेल 16 वस्व 20व्या बळींतावन 26वी बोळचरयांत. From the Gospel of Saint Luke, chapter 6, verses 17 and then verses 20 to 26. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवोन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे भोंवारी आसलो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळे कितले भागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्ली कितले भागी, तुमी दोशी जातेल्यात. तुमी आतां रडतेली कितली भागी, तुमी हसतेल्यात.
मनशा पुताचे शिस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशीत जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालून वा तुमकां खेडून तुमचे नांवच खोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितली भागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा, होय संतोषान उडी मारा, कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परी चलयलें. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतां सुद्दां दोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसल्यांक तुमी भुकेतल्यात. हाय तुमकां आतां हसतेल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतान शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फोडकेऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारलेलें. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे. जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत 17वा अवस्वर 7वी ओळ अशें म्हणटा. जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 7. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विस्वास दवरता तो मनीस भागी. हांव ल्हान आसतना आमच्या गुड्यार असलेल्या काजूच्या रुखांतावन काजू तशे काजूचे बियो एकठांय करूं येतालो. आनी एक दीस म्हज्या भावा सांगता अशें काजूचे बिये एकठांय करता आसतना हांवें पळयलें आमच्या शेजारची कोणूच तांच्या घरा दिसना, ती हिंदुवांची, पूण तांचे काजूचे रूख आमचे गडीर आसले. देखून तांच्या काजूच्या रुखाचे फांटे सगळे आमच्या जाग्यार आसले. आनी त्या काजूच्या रुखांनी घोस घोस काजू आनी काजूच्यो व्हडले व्हडले बियो. त्या दिसांनी आमकां पयशे करूंक एकच वाट काजूच्यो बियो एकठांय करच्यो आनी काजूच्यो बियो विकच्यो. देखून हांवें व्हडा उमेदीन म्हज्या भावाक म्हळें, हाडे धाडटो. शेजारची कोणूच दिसना, जावंक पुरो तांच्या कुटुंबांत कसलें काजार आसा जायचे, कार्यां आसा जायचे, ती सगळीं गेल्यान. हो आमकां एक बरो वेळ. आमी कितें करया, तांच्या रुखाचे सगळे काजू काडया आनी काजूच्यो बियो सांगाता घालून व्हरून विकया आनी पयशे करया. हां आमकां पळयतले कोणूच ना. पूण म्हाका न्हू म्हज्या भावान सांगलेली उतरां हांव केदींच विसराना. तो तक्षण म्हणलो, कितें म्हणे, आमकां कोणूच पळयना, तूं आसाय, तुका दिसता, हांव आसा, म्हाकाय दिसता, मात न्ही एकलो तिसरो आसा, वयर आसा, तो आमकां सदांच पळयता. एकलो तिसरो आसा, तो वयर आसा, तो सदांच आमचेर नदर घालता. सिराकाचो बूक 20 आनी 3 अवस्वर 19वी ओळ म्हणटा. सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19. ह्या संवसारांत जायते जण मोगाचे संवसाराच्या मनशांच्या दोळ्यांक मात्र भियेतात, देवाक ते भियेनात. पूण देवाची दिश्ट आनी देवाची नदर कसली ऐका. सिराकाचो बूक 20 आनी 3 अवस्वर 19वा ओळ. तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता. हा, संवसारी मनीस मोगाचे केवळ मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. पूण सुरेस्पराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत. देवाचे दोळे पळया, सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी चड परजळीक आमी हांगासर पळयता. सक्कड आमकां अपरभेन दिसता, कित्याक सूर्याचो उजवाड ह्या हॉला भितर सयत आयला. जर तर आमचो सूर्य 1000 वांट्यांनी चड इत परजळत जाल्यार मोगाच्यान कितलो उजवाड हांगासर आसा. कितें तरी लिपोवन धरून आमकां जायत गी. आनी त्याच रितीन मोगाच्यान देवाच्या दिश्टीतावन लिपोवन दवरलेलें कितेंच ना. हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र 4 अवस्वर 13वी ओळ म्हणटा. हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 13 म्हणटा, मोगाच्यान देवाच्या दिश्टीतावन कितेंच आमी लिपयल्या बरी ना, मात न्ही ताका मोगाच्यान आमी लेख दिवंक आसा. हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र 4 अवस्वर 13वी ओळ. सगळे सृश्टेंत देवाचे दृश्टी भायर लिपोवन असलेले कांयच ना. उडास दोरा मोगाच्यान सगळ्या सृश्टीन देवाच्या दिश्टेतावन लिपोवन दवरलें कांयच ना. सगळे ताचे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा. देवा मुखार मोगाच्यान उक्ते सक्कड सोडून दवरले बरी आसा. त्या देवाक हांवें आनी तुवें कितें दिवंक आसा, लेख दिवंक आसा. त्या देवाक मोगाच्यान हांवें आनी तुवें लेख दिवंक आसा. देखून मोगाच्यान त्या देवातावन आमी कितेंच लिपयल्या बरी ना.
देव मोगाचे न्हू तुझे बरी म्हजे बरी भायले रूप पळयना. देव तुझे म्हजे भितरले रूप पळयता, आमचे अंतस्कंत पळयता. सामुएलाचो पयलो बूक 16 वसर 7 वळ. फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 7. मोगाचे न्हू देवान पळोवची ती रीत पळया. देवान मोगाचे न्हू म्हाका आनी तुका पळयता आसतना खंयच्या रितीन तो पळयता. सामुएलाचो पयलो बूक 16 वसर 7 वळ. पूण सोरेस्परान सामुएलाक म्हणलें, सर्वेस्पर देवान सामुएल प्रवादीक म्हळें, ताचे रूप वा ताची उंचाय पळय नाका, ताचे रूप या ताचे भायले रूप तूं पळयनाका, कित्याक हांवें तांचो तिरस्कार केला. हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस पळयता तशें देव पळयना. पळया, मनीस पळयता तशें आमी पळयता. कशें पळयता? कोणाक मोगाच्यान आमी अदृश्टवंत भागी म्हणटा. कोणाक तुमी कोणाक मोगाच्यान अदृश्टवंत भागी लक्की फॉर्च्युनेट म्हणटात? कोण एकलो ग्रेस्त तुमकां पळोवंक मेळ्ळो तर बरें सूट बूट न्हेसला, बऱ्यांतली बरी भोव मोलादीक वस्त्रां न्हेसला, बरे मोचे गेल्यात, बरे करून केस घेयल्यात, आनी तोंडार जाय जाल्यार इल्लें क्रीम घालां, आनी केस इल्ले काळे केले. या ताजे कडेन वाहन आसा, कारां आसात, ह्या बऱ्यांतले बरें बाईक आसा, ह्या बऱ्यांतले बरें मोबायल फोन आसा, व्हडलें सयत घर आसा, ताका जायते पयशे आसा, दुडू आसा, भांगर आसा, ह्या व्हडली सयत कंपनी आसा, बिझनेसाचें चलता. ह्या सोबीत दिसता पळोवंक, सुंदर तरणाटो, ह्या प्रसिद्ध जावन आसा, नांवाडीक जावन आसा, जायत्या लोकांचो पाठिंबो आसा. असल्या विशयांत आमी चिंता भागी म्हणून, असल्या मनशांक आमी चिंता हो भारी एक लक्की, देवान ताचेर आशिर्वाद घाला म्हणून. पूण मोगाचें न्हू, देवान पळोवची रीतच दुसरी. आयच्या वांजेलांत जेजू मोगाचें न्हू कोणाक भागी म्हणटा, कोणाक ग्रेस्त म्हणटा, कोणाक मोगाचें न्हू भोव अदृश्यवंत म्हणटा, हे मोगाचें आमी नियाळ करया. लोकाचो वांजेल 6 वसर 20 बोळ. लूक चॅप्टर 6 वर्स 20. लोकाचो वांजेल 6 वसर 20 बोळिरता. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, जेजू आपल्या शिसांचेर दोळे उबारून अशें म्हणालो, तुमी दुर्बळी कितले भागी, तुमी दुर्बळे कितले भागी, देवाचे राज तुमचे, देवाचे राज तुमचे. तुमी आतां भुकेले कितली भागी, तुमी आतां भुकेता ती कितले भागी, तुमी दादोशी जातले, तुमी दादोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतेली कितली भागी, तुमी आतां रडतेले कितले भागी, तुमी हसतल्यात, तुमी हसतेल्यात. मनशापुताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेषीत जाल्यार, तुमचेच बहिष्कार घाल वा तुमकां केंडून तुमचें नांव खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले भागी. तुमी कितले भागी जर तर देवाचो बाटलाव करता देखून, सता नितीन चलता देखून, देवाचे उदार प्रगट करता देखून, ह्या देवाच्या रासा खातीर वावरता देखून, लोक तुमकां द्वेषिता जाल्यार, लोक तुमकां केणटा जाल्यार, लोक तुमच्या विरोध घडपाक उलयता तर तुमी कितले भागी. म्हाका जेन्ना जेजू 4 जाणांक भागी म्हणटा. पयलें तो भागी म्हणटा दुर्बळ्यांक, गता नातल्यांक, तांचे कडेन ग्रेस्त काय नातल्यांक तो भागी म्हणटा. दुसरें भुकेल्ल्यांक तो भागी म्हणटा. जेवंक खावंक दादोशी जेवंक खावंक नातल्यांक तो भागी म्हणटा. तिसरें तो म्हणटा रडतल्यांक भागी म्हणटा. रडतात, रुदान करनासात, विळाप करनासात, दुखेस्त आसात, दिरास आसात, थोडी देजेस्पर जाल्यान तसल्यांक भागी म्हणटा. आनी चवथें तो म्हणटा कश्ट दगदणी सोसून आसात ती भागी. पूण म्हाका जेन्ना आमी पळोवची रीत कसली, ग्रेस काय, सबाय, हुद्दो, संवसारी संगती. पूण मोगाचें न्हू जेजून पळोवचें दुसरेंच. मात न्ही मोगाचें न्हू जेजूची उठत्रां आमकां एका रितीन भोव कठीण लागतात. मुंद आसून तो उलोवंक लागता आसतना कोणाक मोगाचें न्हू तो हाय खटा म्हणटा, ह्या शिरा पडलेल्या म्हणटा. लुकाचो वांजेल 6 वसर 20 आनी 4 वळिरता. लूक चॅप्टर 6 वर्स 24. लुकाचो वांजेल 6 वसर 20 आनी 4 वळ. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, पूण हाय तुमकां ग्रेस्त न्हू, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. तुमी आतां दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसलेल्यांक, हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसल्या न्हू, तुमी भुकेतेल्यात. एक दीस तुमी भुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हसतेल्यांक, हाय तुमकां आतां हसतेल्यांक, तुमी दुखेस्त जावन रुदन करतेल्यात. तुमी एक दीस दुखेस्त जावन रुदन करतेल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्या, हाय तुमकां लोकांतावन जायते शिफारस मेळटल्यांक.
तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारले. तांच्या पुर्वजांनी फटकऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुकारलेले, तांकां तशेंच वयर दवरले. पयलें जेजू म्हणटा भागी तुमी दुर्बळे पूण हाय तुमकां ग्रेस्तानो, भागी तुमी रडतल्यांक पूण हाय तुमकां आज हांसोन खेळोन दादोशी आसल्यांक, भागी तुमी भुकेल्ल्यानो पूण हाय तुमकां खावन जेवन दादोशी घामात मान आसल्यांक, हाय तुमकां लोक द्वेशी जाल्यात, लोकां दोगदणी अनुभव करतल्या पूण हाय तुमकां सक्कड लोकांचो तारीफो घेवन सक्कड लोकां मुखार व्हडलो मनीस म्हणून तुमकां मान आनी गौरव मेळटले. देव कित्याक अशें उलयता मोगाचें न्हू, कित्याक अशें उलयता? ग्रेस काय खंडी जावन आमकां जाय. जायते जाणांनी सांगचे हांवें आयकलां, फादर आमकां पयशे जायचेच आज, पयशे नातल्या शिवाय आयच्या दिसांनी जी येयल्ल्या बरी ना. देवी म्हणना मोगाचें आमचे कडेन पयशे आसूं नजो म्हणून, ह्या पयशे आसले फोगडान घ्या म्हणी म्हणना, ह्या आळशी जावन कांयच जोडी नाका म्हणी देव म्हणना. पण देवान मोगाचें आमचे कडेन विचारची एकच, देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरून ह्या मनशांचेर न्ही, ह्या संवसारी वस्तूंचेर न्ही. पूण मोगाचें ह्या संवसारांत जायत्या जाणांनी चिंतचें, ग्रेस जाल्यार मात्र दादोशी जावन जीव येत, पयशे केल्यार मात दादोशी जावन जीव येत, मात न्ही हे पयशे खर्चा खातीर हे आस्पदीक जोडच्या खातीर कितें केल्यार जाता. कितल्या जाणां मोगाचें जिवितांत एकच आशा, कसली आशा? पयशे करीचे, आनीक पयशे करीचे, आनीक पयशे करीचे, आनीक आस्पदीक जोडीचे, आनीक चड जागो करीचे, आनीक फ्लॅटां करीचे, आनीक भांगार दिरवें पुंजयचे, आनी उपरांत जिवितांत संतोषान दादोसकायेन आसाचे, जिविताचे सक्कड दीस व्हडा खुशालयेन जियेचे म्हणून. असल्यांक मोगाचें देवाचें उतर म्हणटा हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या वसरांत 5व्या वळीर, हिब्रूज चॅप्टर 13:5. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र 13वा वसर 5वी वळ म्हणटा मोगाचें पयशे करचे तुमच्या जिविताचें ध्येय, तुमच्या जिविताचो शेवट, तुमच्या जिविताचो उद्देश जायना. हे आयका तुमी, हिब्रूज चॅप्टर 13:5. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना. दुडवाची आशा तुमच्या जिविताचें प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी. तुमच्या लागीं कितें आसा मोगाचें तातूंत सुद्दां दोशी जावंक शिका. पूण मोगाचें आमकां हर एकल्यांक पयशांची आशा, आनीक दुडू करीचे, आनीक पयशे करीचे, आनीक ग्रेस जायचे. पयशे खंडी जावन आमकां गरजेचे, आनी चड दुडू आसल्या साहित्य बरी कामां करीत. पूण मोगाचें उडास आमी दवरया, पयशे मोगाचें भोव एका रितीन मारेकार जावन आसा. खंयच्या रितीन ते मारेकार जावन आसा? तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र 6वा वसर 9वी वळ म्हणटा. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 6:9. तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र 6वा वसर 9वी वळ. पयशे मोगाचें आमकां आड वाटेन व्हरूंक साध्य आसा. देवाच्या राजांत पयशे व्हरूंक साध्य आसा. आमकां कोणाच्या त्या बंदडेन सांबाळोवची साध्यता आसा. देखून देवाचें उतर आमकां मोगाचें अशें आमकां जागवण दिता आनी सत्राय दिता. तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र 6वा वसर 9वी वळ. पूण ग्रेस जावंक आशितले, पूण ग्रेस जावंक आशितले ताळण्यांक, पासांक, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक, पिशा आनी लुकसाण हाडटले जातल्या वंदवण्यांक सांपडटात. आमी पळयता नांवार्दीक मनशांक, ग्रेस्त मनशांक, फिल्म हिरोज, पॉलिटिकल पार्टीक नांवार्दीक मनीस. हांव कोणाचें नांव काडूं वचना, पूण तुमी जाणात जायते जण व्हडले व्हडले फिल्माचे एक्टर्स आसात, एक्ट्रेस आसात, सोबाय मस्त आसा, पयशेय मस्त करतात. पूण तेन्ना आमी आयकता केद्या व्हडल्या लॉसांत, नश्टांत, रिणांत ते पडटात. कित्याक? आनी आमी जाणा पयशे मोगाचें न्हू, पयशे सर वायटाचें मूळ सयत. देखून देवाचें उतर मोगाचें न्हू आमकां म्हणटा दुडू जावन आसा सर वायटाचें मूळ. तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र 6वा वसर 8वी वळ. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 6:8. तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशीच सय. खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आमकां आसा जाल्यार आमी भागीच सय म्हणटरशी. पूण ग्रेस जावंक आशितले, पूण ग्रेस जावंक आशितले ताळण्यांक, पासांक, पिशा आनी लुकसाण जातले त्या वडण्यांक सांपडटात म्हणटरशी. कित्याक दुडवाचो मोगस सर वायटाचें मूळ. पळया दुडवाचो मोग सर वायटाचें मूळ. आनी असले आशा धरलेले कितें करतात पळया तूं म्हणटरशी थंयसर. ही आशा धरलेले थोडे, ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेत हांवन पयसन, भावार्थाच्या वाटेत हांवन पयसन गेल्यात. कितलेशे जाण गेल्यात. कितले जाणांक रे तरी वेळ ना. कित्याक तांकां पयशे करीचे आणकी.
कामच काम फादर बिझी फादर म्हणचे कोणी तांकां म्हणचे बिझी म्हळ्यार BUSY इंग्लिशान म्हणजे बिईंग अंडर सेटन्स योक म्हणचे. ह्या दिसान ल्हान ल्हान भुरगीं सयत बिझी, काले बिझी कंप्युटर गेम खेळच्यान, तरणाटी बिझी SMS धाडच्यान घेवच्यान, ईमेल धाडच्यान घेवच्यान, तांच्या फ्रेंड्सां सांगाता उलोवच्यान, दर्या दडीर आनी खंय बारांनी पार्लरांनी गमात मारच्यान बिझी, खेदाळ पळयल्या बिझी. बऱ्या कामाक वेळ ना. हांव एका इगर्जीक मिसा गेल्लो. मिसा वेळार एका व्यक्ती पळोवन बारीक संतोश जालो. ल्हान आसतना तो आमचो पयसुल्लो सयरो ताच्या घरा हांव जायते बडी गेला रावला सयत. तोय आमगेर केदाळ येतालो. पूण हांव सेमिनरी गेल्या उपरांत म्हाका मेळोंक वचना, कित्याक बायला गांवांत वावुरतालो तो. देखून ताका पळोवन बारीक खुशी जाली. म्हाका मिस जाल्लेंच हांव ताका मेळ्ळो. ताणें म्हाका पटलून धरलें, हांवें ताका पटलून धरलें. मामा कसो आसाय? ल्हान आसतना केदाळ तुमगेर आयलां, तूं कुवेट आसतना तुवें हाडलेले चॉकलेटां, तुवें हाडलेले ते खेळाची वस्तू ते हे सगळे तुवें म्हाका दिल्ली. आतां उडास आसा म्हणे. आनी भारी खुशी जाली ताका. देखून म्हणा आमच्या घरा ये जायत तुमचे वाटेर आसा घर, तर हांव येता. सोड वेळ हांव रावना म्हणे. पूण हांव ताच्या घरा गेलो. ताचें घर पळोवन म्हाका कितलो संतोश म्हणना. कित्याक म्हळ्यार पयलें थंयसर ल्हानशें कोलवांचें घर आसलें, पूण आतां भोव अपुरबायेचें व्हडलें सयत घर बांदलां. पूण मातनी घरा मुखार अपुरबायेचें फुलांचें तोट आनी व्हडली सयत गेट केल्या. आनी गेटीचेर बरोवन गेला नाई गळिवे एच्छरिके. पूण भितर रिक्त आसतना ताणें सांगलें आयकून मात म्हाका हांसो आयलें. तो म्हणालो फादर हें नाई गळिवे एच्छरिके म्हण हांवें बेश्टें बरयलां. ग्रेस्तांच्या घरांत आनी बरोवन गेल्यार व्हडलें म्हण चिंता. देखून हांवें चिंत बरोवन गेलां. आमगेर असलो पेटो कांयच प्रयोजन ना फादर, कोणाक साबाना. हा ग्रेस्त थोडे फावटी लोकांक मंगो करतात म्हूण म्हाका कळ्ळें. मागीर भितर गेलो आनी पळयत आसतना ती एक बरें अपुरबायेचें कार आसा. तो कार दाखोवन म्हणटा फादर म्हाका कार सोडूंक जायना, पूण हाडून दवरलां. म्हजो पूत आयला पळय फावटी सोडटा, तो बायला गावता. ग्रेस्त म्हण दाखयचे न्ही. देखून हे कार हाडून दवरलां. 2 बायकां आसात. हांवें म्हळें बायक म्हण सोडटा. बायकी म्हाका सोडूंक जायना फादर. हांव थंय बायला गांवांत घर खात्याक तें हें काम केल्लो. म्हाका बायक सोडूंक आनी बरें येता की जाल्यार हाडून दवरलां. कळाचे सगळ्यांक आसात म्हजे कडेन पयशे म्हणून. जाय तितले पयशे आहात फादर. जाय तितले पयशे केल्यात हांवें बायले खातीर, भुरग्यां खातीर, सगळ्यां खातीर. आनी भुरग्यां बरें शिकयलां. आतां ती परगांवांतात. आतां हांवें आनी म्हजे बायलेन मात्र घरा आसचें. ताचे कडेन जायते उलयलो हांव. ताजी ग्रेस्त काय सगळी सांगा लागलो. आनी ताजे ग्रेस्त हांवें नस्तो सयत गेलो. ताज्या उपरांत येता आसतना तोच म्हाका विचारता तूं आतां खंय आसाय? आनी हांवें सांगलें मुलकी आसा देवीक रेतेर मंदिरांत रेतेरांनी दिता. वय रेतेरांनी दिता एक खंडी जावन म्हाका रेतेर करूं येचय. वय बेगीनच ये एक बरी रेतेर कर. पूण आतां मात्र जायना. कित्याक आतां हांव बारी बिझी न्ही. कालें बिझी कालें. सकाळीं हांवें आतां सवकास उठचें. जायतें बायल्या गांवांत काम केलां न्ही. आतां सवकास उठोन सवकास नस्तो कर. हांवें म्हज्या तोटांत आनी पुरा पासय मारचे. ताज्या उपरांत पेंटेक वचून बरी सकाळीं जिवी मासली येता. ती मासली हाण बरी कन बायलेक दिल्यार बरी मासलेची कडी करता. दनपारायलें घट्ट मासले कडीचें शीत आनी जेवण घट्ट जेवण नीट आड पडचें. मागीर 3-4 वरां उठोन परतून मार्केटी वचचें. इल्लें 12 वचून इल्लें पिवचें. सड पियना फादर, इल्लेशें पिवचें. जाय पडटा न्ही. आनी पिवन पाटी येता आसतना सगळ्यां कडेन उलोवचें. कितल्याशे वर्सां जावन हांव गांवांत नातलो न्ही. सगळ्यां कडेन इल्लें गजाल्यांनी उलोवन सवकास घरा येवचें. परतून इल्लें घट्ट जेवण नीट न्हिदचें. आनी हांव बिझी न्ही. हांवें म्हळें तुवें रेतेर मात वेगळी करचें. आतां नाका. आतां म्हाका केवल 70 वर्सां जालीं मात. आनी उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत हांव भोव म्हातारो जाल्या उपरांत जाल्यार एक बरी रेतेर हांव करता. मोरच्या पयलीं एक बरी रेतेर करची म्हण म्हाका आसा म्हणा. हांवें म्हळें मोरच्या पयलीं रेतेर करची न्ही. आमी जीव आसतना रेतेर करून देवाचें उतर स्विकार करून सत आमकां उकडावे जायचे. ये म्हळें आयकलोच ना. आतां नाका फादर. आतां आयल्यार मागीर जायना. हांव म्हज्या जिवितांनी पुरो बदलीचें पडटा. म्हज्या जिविताची रीत आतां नाका. उपरांत पळय हांव म्हणलो. कितलें आपल्याला येवंकूच ना. पूण येवन फाटीं आयिल्लो हांव थोड्याच दिसांनी 1 म्हयनो कोणा जावना म्हाका खबर ह्या फोन आयलें जे हॉस्पिटलांत जावन. फादर तुमी त्या दीस आमगेर आयिल्ल्यात न्ही. हा तो माम आतां आस्पत्रेंत आसा. हा काल जालें ताका हार्ट एटॅक आयलें आनी आस्पत्रेंत आसा. आतां तो उलयना. फादर रडटा ताजी बायल. या फादर मागोवंक घ्या म्हणून हांव गेलो थंय आस्पत्रेक. ताच्या तोंडाक आनी पुरा ते आस्पत्रेंत कितें बरें दवरता पळय ऑक्सिजन तें हें बरें दवरलां. आनी पूण कितलें हालयलें हांवें गेल्ल्या वेळार. पूण तो उलोवंकूच जायना. तो कोमात आसलो. जायते दीस आसलो आनी तसोच तो सरलो. पूण म्हाका परतून म्हाका उडास येवची ताजी उतरां. हांवें ताका रेतीरेक आपयल्ल्या वेळार ताणें म्हणलें आतां जायना फादर. आतां जायना. हांव म्हातारो जाल्या उपरांत मरच्या पयलीं एक जाल्यार रेतेर करया. आमी ग्रेस्त जाता आसतना मोगाच्यान आमी बिझी जाता. जायत्या राटावळींनी जायत्या संगतींनी. आनी आमकां देवाचें उतर आयकूंक वेळ ना. थोड्यांक इगर्जी वचोंक सयत वेळ ना. कुमसार जावंक सयत वेळ ना. रेतेर वचोंक ती वेळ ना. घरांत जायते जाणांच्या घरांत मागणें ना. चेर्स ना.
देवाचे उतर ना मातनी थोडी सांगता बसून जेवंक सही सांगता बसून जिविना हा तानी तानी सांगता जायले बरें खावचे जेवचे पिवचे आनी कित्याक घरान टीव्ही चलतच आसता टीव्ही मुखार बसची आनी जर तर जड ग्रेस जाल्यार हर एक लाड एक कंप्युटर तांच्या कंप्युटर मुखार बसची या तांच्या मोबायलार फोनार आसचे म्हाका देव आमकां जर तर ग्रेस काय दिता जाल्यार म्हाका न्हू आमी ती गळसून शिका जाय देखून देवाचें उतर म्हाका मातेवाचें मांजेलान 6व्या वसरांत 19 वळीर म्हाका हांवें तुका कितें म्हणटा बळ्या मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 मातेवास मांजेल 6वा वसर 19वी बोळ संवसारांत तुमकां दिरवीपून जायनाकात तुम्ही केवळ ह्या संवसारांत दिरवी आस्त बदीक बँकांत पयशे या थंय हांगासर जायत जागो आनी खाण घेवन घालून नाकात कितें करा हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता वय बँकांत पयशे धरल्यार सांगूं जायना केदाळ तुजे बँक लॉस जाता म्हण स्टॉक एक्सचेंजान गेल्यार केदाळ तुजे पयशे संपूर्ण तरान डावन जातात म्हण सांगूं जायना खंय आस्त बदीक तुवें काण घेवन घाली ताजें मोलच संपूर्ण तरान नपय जाता म्हण तुका सांगूं जायना ह्या कोणी सोर येनात म्हण सांगूं जायना ह्या दिसान कितले सोर सोडल्यात आनी विशेशान मँगलोरांत कोणी जीप दवरल्यार तक्षण या कार दवरल्यार गडये भितर चोरी जाता हेणे कितल्या जाणांच्या घरांनी सोर विकतात तूं घर सोड वचोन पाटी येजेल्यार घरांत घातलें भांगार आनी कितें वस्तू जाल्यार सोन सोडटा ह्या संवसारांत कीड खाता मातनी कलम म्हणटा आनी सोर कान्ना घालन नागयतात तुज्या पयशांची तुका गॅरंटी ना तुज्या आस्ते बदीकाची कंडीस जावन तुका गॅरंटी ना जर तर एक झूज जालें म्हणजे जिंत्या भारत आनी पाकिस्ताना मध्ये आमच्या पयशांक कांयच मोल आसचें ना आमच्या आस्तीक बदीका कांय मोल आसचें ना आतां मात्र मोलां आमच्या जाग्याची घरांची ताज्याची वाडतात पूण केदाळ ती मोलां देंवतात म्हण आमी सांगूं जायना देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा म्हणटसी पूण दिरवीपून जाया सरकार देखून मोगाचें दिरवी पूण जाया सरकार थंय कलम मांडना थंय कलम माडिना कीड खायना आनी चोर कन्ना घालना गयना चोर कान्ना घालना गयना देखून मोगाचें आमी जाणा जाय आमचे पयशे कशे आमी वापरीचे देवान दिल्ली ग्रेस काय आसा तर देवान दिल्ली देणी आसा तर देवान दिल्ले दिरवी आसा तर आमी वापरीचे मोगाचें न्हू बऱ्या कामा खातीर सरकार दिरवी मुजोवचें म्हळ्यार कितें मोग पुजोवचे खातीर मोगान एकामेकाक मोग करचे खातीर दोबळ्या धाकट्यां दान धर्म करच्या ही गरजेक आनी ह्या बऱ्या कामांत मोगाचें वांटेले जावचे खातीर बऱ्या जाग्यार वेच्या खातीर शांती समाधाना खातीर आमकां आस्त बदीक देवान दिला तर केवळ खावचें जेवचें गमातमान केवळ न्हिदच्या खातीर न्ही बुकेतात ती भागी जर तर बुकेतली आसा तांचे सांगत आमचें खाण जेवण वांटून घेवंक आमी तयार आसचय रडतले आसा तर तांच्या सांगत वचून तांचें रडणें उणें करूंक तांकां बुजोवंक आमी तयार आसचय जायते जण दगदोणी बघून आसा तर मोगाचें ह्या दिसांनी जायते जण दगदोणी बघून आसा विशेष जावन वरिसांत त्या कांदा मालांत आमी बळयले ते क्रिस्तांव देखून अक्रिस्तांवांनी तांचेर हल्लो केलो मात तांची घरां सगळीं जळोवन सोडलीं कितले जाणां जिवे सूल पाहिले ती भितर आतून म्हजे कडेन आसात बघा हांवें कदाळ कोण उक्ती करून पळोवचें म्हज्या कुडीन सिरसर जावन मात इतली बेजाराय जाता दूख जाता आमचे मिशनरी थंयसर आसात फादर एडवर्ड सिक्वेरा आमचो एसविडीचो पाद्र्या थंयसर आसले वेळार ताकाय तांणी हात पांय बांदले आनी उज्यान जळच्या घरा भितर ताका लोटून घालो देवान सगांवान चयलें पूण असले दगदण सतले कितले जाण आसात मिसांव गांवांत ते ग्रेस जावन आसा थोडे तांच्या घरांत ग्रेस काय आसा तांच्या घरांत जाय परतें आसा खावंक जेवंक पूण ते मिसांव गांवांत वचून कित्याक वावरतात ते कित्याक दगदणी बघतात कित्याक रडतात ते कित्याक त्या लोकांचें दूख त्याचे कश्ट आपणाचे करून घेतात कित्याक मोगाचें न्हू तांकां आसा पुनर्जिवानपणांत बरो वचून देखून सांब पावल आमकां म्हणटा आयच्या त्या दुसऱ्या वाचपान कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 15 अवसर 20 बोळ मोगाचें न्हू पुनर्जिवानपण आसा ह्या संवसारांत आमचें जिवीत शाश्वत न्ही आनी ह्या संवसारांत आमी मेल्या उपरांत हांव आनी तूं पुनर्जिवन जातले हांव आनी पुनर्जिवन जावन सरकार देवा मुखार उबें रावता आसतना आमची आस्त आनी इतलेंच मोगाचें न्हू आमी कितले जाणांचो मोग केला कितले जाणांक आमी दान धर्म केला कितले जाण कश्ट जाल्यांक आमी कुमोग केल्या कितले जाण रडतल्यांक आमी बुजयलां कितले जाणांक आमी भावार्थ दिला देवाचें उतर आमी सांगलां बरवसो दिला मोगाचें ही जावन आसतली आमची ग्रेस्त काय देखून कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 15 वसर 20 बोळ म्हणटा 1 Corinthians chapter 15 verse 20 पूण आतां निजाके क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला नीज जावन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावल्ल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हण तो जामिनी जाला मेल्ल्यांक जिवंत उठयतल्यांक मोगाचें न्हू तो जामिनी जाला तो एक आदर्श जाला तो एक प्रथम फळ जाला कित्याक जेजू मोगाचें नीज जावन ग्रेस्त पळय पुस्तकच म्हणटा
कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 8वा वर्सर 9वी वळ म्हणटा 1 Corinthians chapter 8 verse 9 आमचो जेजू देव आनी ग्रेस्त तरी आमा समेस्तां खातीर तो कितें जालो तो दुर्बळो जालो देखून भागी दुर्बळे मात न्ही तो नीज जावन दुर्बळो जालो दुर्बळ्या आवय बापायक एक भुरगो जावन जल्मलो झुजेक आनी मरयेक आनी दुर्बळ्या कुटुंबांत तो जियेलो आनी दुर्बळ्या त्या शिसां मदें तो जियेलो ताजे शीस सगळे दुर्बळे जावन आसले पेद्रू जावन दी जुवांव जावन दी याकोब जावन दी आंद्रू जावन दी देखून आज तो म्हणटा आसतना भागी दुर्बळे म्हणटाना ताच्या शिसांचेर दोळे लावन तो म्हणटा भागी तुमी दुर्बळे तुमी हेरां बरी न्ही हेरांक जायती ग्रेस काय आसा तुमकां कितेंच ना पूण तुमी देवाचेर पातयेन दोन जियेतात देखून तुमी भागी आनी जेजू मोगाच्यान देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून दुर्बळ जावन जियेलो जेजूक मोगाच्यान भुकेवची गरज नासली सारकेंचे देवा पाडे मागोन जाय तितलें खावंक जेवंक मेळच्या बरी करीत असलें पूण तो भुकेलो भुकेवच्या लोकां सांगाता तो एक जालो मात न्ही भुकेल्ल्या लोकांक पळोवन ताका सुरसुरे बगले माग असो वांजेला 8वा वर्सर 2री वळ म्हणटा मार्क चॅप्टर 8 verse 2 लोकांच्या जोम्या पळोवन आनी ते भुकेल्ल्या वेळार जेजू खूब सुरसुरे बगले म्हाका सुरसुरे बगतात लोकांचे कित्याक ते भुकेल्यात माते वस वांजेल 14वा वर्सर 14वी वळ म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 14 verse 14 म्हाका न्हू जेजूचें काळीज इतल्या बिरमोतीन भरलेलें तें काळीज लोकांचे कस पळोवन तोय बिरमोतेन तो कसळटा ताका रडची गरज नासली पूण तो रडलो कित्याक रडलो नायन गांवचे विधव स्त्रियेचे एकलोच पूत सरल्या वेळार मरण पावल्ल्या वेळार जेजू तिका पळयता आनी म्हणटा रडा नाका बाय रडा नाका हांव तुज्या सांगाता आसा हांव तुज्या पुताक जिवंत उठयता आनी जेजू वचून तिचें दूख बुजोवचे खातीर ताका जिवंत उठयता भागी तुमी कश्ट दग सोंसतल्या न्हू जेजू कश्ट दग सोंसची कांयच गरज नासली जेजून जर तर आपयलें तर सर्गीची पौसच ते देव येवन ताका राखते आसले पूण जेजू आपणाकच त्या पिलाताच्या आनी ताका दग दितल्यांच्या हातान समर्पण दिता सगळ्या मनशाकुळाच्या बाच्याक बसत म्हाका न्हू जेजू जायचे आमच्या जिवितांत आमची देख आनी आतां आमी ह्या हप्त्यांत शेंजेचो बुधवार सुरू करन करेजमाचे दीस आमी सुरू करतले 40 दीस उपवास आमी करता उपवास म्हणजे म्हाका न्हू उपवास आनी एक रितीन आमी जिवचें म्हळ्यार कितें आमी मोरजेचें कुशालायेचें घामातां करचें दादोशी जावचें तशें कांय नासतना कितें आमच्या कुडी गरजेचें तितलें मात्र खावन चडाव जावन आमचो वेळ देवाचें उतर वाचच्यांत मागणें करच्यांत देवा सवय एकवटान जिवंक आमी शिकचें आमच्या जिवितांत देवाचेर पातळी विश्वास दवरून आमी जिवचें देवा सवय एकवटोन देवातेय एक जावन जें कितें ह्या संवसारांतली संगती आसात गरजे बैले संगती आसात तांचे तान मेकळे जावंक आमी शिकचें आनी आमचो आत्म मोगाचें न्हू पुनर्जिवंत कोणा खातीर तयार करचो हें खरेंच येवंक आसा तें मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक त्या कुरप्याचो वेळ जावन दी म्हणून हांव मागतां आनी देव तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून दी देव तुमकां वत्ती कृपा आनी वर्ते ताचो अनुभव येवंक आसा त्या करेजमाच्या वेळार तो भोव करून दी आनी त्याच वेळार आमी हांगासर करेज सुरू करचे खातीर अपुर्बायेचे पट्टाच्या फातरा बांधावन एक रेतीर हांगासर आमी करतले सुरू करता त्या रेतीरीन येवंक जाताले तुमी येतल्यात जायती जाणां येतलीं तुमकां तो देवाचो दैवीक अनुभव जावन दी अशें करेज सुरू करचे सुरवेरच देवाचो विशेश अनुभव तुमकां समेस्तांक जावन दी म्हूण हांव मागतां Sumya संगी जगल्या तुझे रागी मानून घे ओळखून घे विरगोळांची काणी स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सत्पितां तुका उंड्या वायना सवय घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सत्पितां
सवे ये तू आमकां भर आमचे जिवीत मोगान तुज्या. भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने मेमे आमच्यानी ऐके पुसबजरावा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणयेची साल ती नवी जावं आनी तुजी कशी पाळोवंक आमकां घटाय मेळो. हे परी सर्गींचे इनाम आमी जडोवंक फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. होय असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कणवळें तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतले तेंच आमचेय सवें तुका मानू. पातक मा सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन जियो तुवें ताका पाठयलोय. आदावन तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या करपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर आनी तुज्या सर्गींच्या सरदळबारां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन संतोषान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या अपवित्रपणाची झर. सगळी तुज्या रसना तुका वाकणता कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती थावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभ थांव. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पूंची. म्हज्या समया आनी म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या
उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, जेजू खरोच कुडी आनी रक्तान आमच्या मदेगात हजर आसा. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. पापा आमच्या सोडून येपासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक तूं निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोवपागेवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्या दायज आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा बेनेडिक्ट 16 आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी लुईस पावलो आमच्या गवळी बापाच्या आनी सगळ्या आनी समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाड सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मई पसान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे वतीशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देव आमचो बाप जावन आसा, ताचेर विस्वास दवरलेली, ताचेर पातयेन दवरली आमी सुभागी जावन आसा. त्या सर्गींच्या बापा लागीं व्हडा भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या सर गरजां पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतले विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्त दी, सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाठय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. हे घडीभर आमी आमच्या कर्नाटकांत शांती पसत आमी मागया. आयच्या दिसाक कसलेच गालाटो जायनाशे. सादो लोक आसा, कितेंच नेणासलो नेणारी लोक आसा, पळयणारी आसात, यात्रीक आसात आनी कोणाक आस्पत्रे ताका व्हरूंक आसता आनी तसल्यांक कसलेच उपास जायनासे, कोणाचो जीव वचनासे, कोणेय घायेन आसताना आमी मागया आनी सकाळ मध्ये शांती आनी समाधान येशें करत मागया.
मगळा जेजू ह्या संवसारांत आसतना तुवें तुज्या धर्मतान शांती आनी समाधान दिवन एकवटान तुवें सांबाळ्ळी. तुज्या पुनर्जिवानपणान तुवें शांती आनी समाधान दिलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पवित्र सभेच्या तुज्या भावार तुजे दीस घाल आनी आमकां तूं शांती आनी समाधान दी. आमच्या राज्यांत शांती समाधान स्थापन कर आनी आमकां एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी समाधान सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले शांती. समयाचे जो क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी स्वीकारता ती आमची जरती आनी घरसाडीन जावं पडचे काकूतीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकाती. म्हाका जेन्ना हो जावन आसा समीचेचो क्रिस्त देवाची शेळी ती संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र सर्गींच्या जेवणाक आपोवण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. स्वागत तुका दुर्वळ्या काळजांत म्हज्या रक्तामासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या सोम्या जेजू. स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या रक्तामासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भौमगाळ बापा सर्गींच्या सुवाधीक जेवणान आमचे भुकेले आत्मे तुवें दोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदांकाल आशोंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार